नमस्कार. आमचे बरोबर आसात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार जे ब्रेकिंग न्यूज घेऊन तुमचे म्हऱ्या आयल्यात. सद्याची ब्रेकिंग न्यूज येता आमचे कडेन ती म्हळ्यार गोंया भितर आनीक 2 कोरोना व्हायरसाचे पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात असो रिपोर्ट आयला. हे कोण 2 जाण आमी तांची आयडेंटिटी रिवील करपाक शकना, पण ते खंयच्यान आयिल्ले, कशी तांकां खंय संसर्ग जालो आणि मुखार कितें ह्या गजालीचेर आमी भासाभास करतले. आमचे बरोबर आसात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. लौकीक, कितें आहा इन्फॉर्मेशन सध्या आनीक वॉट इज द वे अहेड नाव? ओके. एक 2-3 दीस फाटीं जेन्ना 3 केसी पॉझिटिव्ह सापडल्यो, तांकां ट्रॅव्हल हिस्ट्री आशिल्ली ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आनी US. सो तेजे उपरांत त्यांच्या जे पॉझिटिव्ह सापडले उपरांत त्यांच्या संपर्कांतले सुमार 56 लोकांक क्वारंटायन केले, फॅसिलिटी क्वारंटायन केले, हॉस्पिटल क्वारंटायन केले आनी तेंचे टेस्टिंगाक सॅम्पलां टेस्टिंगाक धाडलेली. सो तेजो रिपोर्ट येवपाचो, थोड्यांचो येयला, थोड्यांचो येवपाचो. तितून आतां गजाल येयल्या म्हणजे आमकां कन्फर्म जाता की 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. आतां ही मातशी डेंजर गजाल इतल्याच खातीर की त्या दोगांतलो, नव्या केसींतल्या दोगांतलो एकटो ट्रॅव्हल हिस्ट्रीचो, जो बहामासून येयला हांगासर. ती एक केस, एक ट्रॅव्हल हिस्ट्री तो थंयच्यान घेवन येयला म्हणपा येता. दुसरी केस आसा तेका ते जो फाटले 3 केसींतले पॉझिटिव्ह आशिल्ले, त्या तिनांतल्या एका मनशाच्या कॉन्टॅक्टान हो दुसरो पॉझिटिव्ह आतां सापडला तो येयला. म्हणजे एक कम्युनिटी ट्रान्समिशन स्टार्ट जाला म्हणपाक जाता, जे गोंया खातीर न्हू सगळे एका इंडिये खातीर डेंजर आसा. एक गजाल जे लौकीक की फाटले जे 3 जाण जे पॉझिटिव्ह डिटेक्ट जाल्ले, तांच्या कॉन्टॅक्टा भितर जे जे लोक आयिल्ले तांची सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडिल्ली. सो ही पयलो लॉट म्हाका दिसता, पयल्या लॉटाचो रिजल्ट आयला. म्हाका जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे एक पेशंटाची 17 जाणांची सॅम्पलां धाडिल्ली आणि दुसऱ्या 2 जाणांची 57 सॅम्पल्स धाडिल्ली. सो जी 17 सॅम्पल्स धाडिल्ली तातूंतल्या ह्या 17 रिपोर्ट आयला आणि त्या 17तले हे 2 जाण पॉझिटिव्ह आयल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. एक गजाल जी लोक आमकां सदांच विचारतात, आमी नांवां डिस्क्लोज करपाक शकनात, बट लोकांची इवन सोशल मिडियाचेर, डिजिटल मिडियाचेर मागणी आशिल्ली की एटलिस्ट ह्या लोकांची लोकेशन कळची, सो दॅट पीपल कॅन बी मोर केअरफूल, मोर कॉशियस. हे जे 2 जाण आसात तांची लोकेशन्सा विशीं कितें म्हायती मेळ्ळ्या काय कितें? आयडेंटिटी बाबा कित्याक डिस्क्लोज करिना ते करूंक शकना म्हणटा. पण तेजो प्रॉब्लेम असो जाता की तेका जेन्ना आमी विचारले बाबा तुमी कोणा क्वारंटायन करता तेजे संपर्कांत आशिल्ल्या, जेंकां जे आपल्या संपर्कांत येयले अशे पेशंट सांगता वा ती फॅमिली सांगतात, तांकां आमी क्वारंटायन करता. तो जर एक मनशाक सांगपाक चुकलो बाबा ह्या मनशाक आपूण मेळ्ळलो म्हणून, जाल्यार तो आयडेंटिफाय जावचो ना, तो क्वारंटायन जावचो ना. आनी त्या मनशाक खबर आसची की आपूण ज्या संपर्कांत मनशाच्या आयिल्लो तो पॉझिटिव्ह सापडला म्हणून ताका ती म्हायती मेळची ना. सो ही म्हायती सारकी म्हणजे आयडेंटिटी कळनाशिल्ल्या कारणान वा एरिया कळनाशिल्ल्या कारणान हो प्रॉब्लेम जावपाक लागला. ऑफिशियली आमकां कांय एरियाज कळना. ऑफिशियली आमकां कोण सांगना की ह्या एरियेंतलो वा हो मनीस हें जाला, पण अनऑफिशियली खंयच्यान खंयच्यान इनपूट येता, पण ते कितल्यो वाऱ्यार घालप, कितल्यो मिडिया भितर दाखप ते म्हाका समजना आतां. पण आतां हो जी केस सापडली तेजे सांगपाचें म्हटल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशनाची सांगता तुमकां. तो पयल्या 3 मदलो जो पॉझिटिव्ह सापडलो तेजी हिस्ट्री स्पेनासून येयल्या अशी आहा. स्पेनासून येयला. तेच्या कॉन्टॅक्टांत येयल्ले सुमार 31 लोकांक थंयच्या लोकल हितून प्रायमरी हेल्थ सेंटरान क्वारंटायन केला म्हणून 31 लोकांक कितें, आनी तेंची सॅम्पलां घेतल्या आसतली. तितूंतलो एक पॉझिटिव्ह सापडला. पयल्या 3 एका पॉझिटिव्ह सापडलेल्या मनशांतल्या संपर्कांतलो मनीस पॉझिटिव्ह सापडला. तेजी हें वॉट्सएपा वयल्यान सोशल मिडियाचेर लोकांक जशें कळ्ळां तशें तें स्प्रेड जाता, पण ऑफिशियली अधिकृत कोण सांगना. आनी कितली सांगची तेवूय हांव आतां सांगपाक शकना की बाबा कितली आमकां कळ्ळा ती म्हायती कितली आमी वाऱ्यार घालपाक शकता. गव्हर्मेंटान स्टँड घेवपाक जाय. समज अमक्या कडलो समज धरया पणजेचो एक सापडला असो धरया, जाल्यार पणजेच्या अमक्या एरियेंतल्या लोकांनी मातशें चड शादूर रावचें, एरिया सांगून ह्या लोकांनी चड शादूर लावचें अशी मेसेज गव्हर्मेंटा कडल्यान वचपाक जाय आसली. ती एकदां केली की हो जो लॉकडावन बी केला तेच्या पेक्षा चड फायदो थंय जावपाक शकता जेन्ना आमी एरिया डिस्क्लोज करतले. म्हाका याद म्हाका दिसता तुवें मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न विचारिल्लो
की तुम्ही डिटेल्स कित्याक डिस्क्लोज करनात का म्हण. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें? तो तेणी तो मातसो कन्फ्यूज दिसलो आमकां. तेन्ना आपल्याक सेंट्रलाचे गायडलायन्स पळोवचे पडटले. आमी कितें आयडेंटिटी कितली आयडेंटिटी डिस्क्लोज करपाक मेळटा अशें पळोवचें पडटलें. म्हाजें तरी अशें मत आहा ह्यो केसी काय अश्यो ना की HIV पॉझिटिव्ह सारक्यो केसी येवं न्हू. हांगा जेन्ना वर्ल्ड वायड जेन्ना कितलेशेच लाख लोक पॉझिटिव्ह जावपाक लागले, कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक लागले, थंयच्यान लोक कितलेशेच आतां भंयान गोंयान ट्रॅव्हल जाल्या, इंडियेन ट्रॅव्हल जाल्या. तेन्ना ह्यो आयडेंटिटीच्यो गजाली वा एरियेच्यो गजाली येवपाकूच जाय आनी गव्हर्नमेंट आजून कन्फ्यूज आहा आपूण कितें कितले लॉकडावन करतलो, कितल्या लोकांक घराक बसपाक सांगतलो. जेन्ना तिंका कळत ना की तेच्या सायडीचो मनीस आहा तो पेशंट आहा म्हणून, सायडीचो मनीस आहा तो पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. सो कितें तरी स्टँड गव्हर्नमेंटाक घेवचो पडटलो आपल्या लेवलाचेर आनी ह्यो गजाली जाग्यार घालचे पडटल्यो. जर ते ऑफिशियली घालपाक शकना जाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत मेसेज पावपाक जाय की ह्या एरियेन बाबा सांबाळून. कित्याक जे पेशंट सापडले पयल्या 3 सुद्दां एक पेशंट सापडलो. तेजो जेन्ना फेसबूक अकावंट पळयता तूं, तो हॉटेलान सकाळीं च्या घेतल्या, रातची एका बऱ्या फामाद रेस्टॉरंटान तो पार्टी थ्रो करता. दुसरे कडेन खंय तरी तेणी बरे चिकन विंग्स खाल्ले, पोस्ट केल्ले आहा. ह्यो सगल्यो गव्हर्नमेंटान गजाली हें केल्या काय कितें, क्वॉरंटायन केल्या, त्या मनशाच्या संपर्कांत येयल्या काय, तेजो फेसबूक ट्रॅक केला काय कितें. जाल्यार तेणी सांगलें आपलो हो मामा हो काका हेज्याच संपर्कांत येयलो आनी तेंकांच सेफगार्ड केले, तेंकांच क्वॉरंटायन केले. काय तेजे भायरूय वचून चवकशी करपाचो प्रयत्न केला काय कितें. समज समजया की खंयच्या एका तिसऱ्या हितूंतल्यान हांव त्या मनशाच्या संपर्कांत येयल्ल्या मनशाक मेळ्ळा आसतलो, पण म्हाका खबर ना कोण पॉझिटिव्ह तो. सो म्हाका म्हाजेरूच हांव कांयच डिसिजन घेवपाक शकना की हांवें म्हाजें बाबा सेल्फ असेसमेंट करपाक जाय काय कितें. सो आयडेंटिटी डिस्क्लोज करप वा एरिया डिस्क्लोज करप हें खूब म्हत्वाचें आहा. दुसरी गजाल थोडे फोटो हांवें नेटाचेर पळयले की ज्या घरांतल्या लोकांक क्वॉरंटायन केल्या तेजे भायर दुसरे स्टेटीन हे गोंयचे न्हू, तेजे भायर व्हडलो पोस्टर मारलेलो आसतालो की होम क्वॉरंटायन म्हणून. सो थंय लोकांक पासार जातना ह्या घरान लोक बाबा होम क्वॉरंटायन आहा, सो हांगसर केअर घेवपाक जाय कळटा. अशें फोटो पळयल्यार ते तसली प्रॅक्टीस गोंयान स्टार्ट करची पडटली. एक लौकीक लास्ट बिफोर यू गो, एक जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार जे बाकीचे जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या की बाकीचे जे 2 पेशंट आशिल्ले तांचे अरावंड 57 सॅम्पल्स धाडिल्ले आहा. आनी जशे दीस वतात आनी जसो गव्हर्नमेंटाक आमकां दिसान दीस बुलेटीन येता, चडांत चड लोक इधर होम क्वॉरंटायन ऑर फॅसिलिटी क्वॉरंटायन जायत आसात. बिकॉज तूं म्हणटा तशें ती चेन जर ब्रेक करतलो जाल्यार वी नीड टू रीच टू द लास्ट पर्सन. अशा परिस्थिती भितर आमची एट अ स्टेट लेवल प्रिपेर्डनेस कितली आसा क्वॉरंटायनाची, आनी जांकां आमी होम क्वॉरंटायन करतात तांकां ते होम क्वॉरंटायन खरेंच रावल्यात काय ना हें पळोवपाची कितें वेवस्था आसा काय कितें? ओके. हितूंतल्यान सांगता की जे ट्रॅव्हल करून येयल्ले आनी तांकां कंपल्सरी तेंच्यांनी होम क्वॉरंटायन जावं जाय, तांकां एअरपोर्टार स्टॅम्प मारपाची फॅसिलिटी नासली. हांवें म्हाज्या क्लोज केसींतल्यान पळयल्या, म्हणजे म्हाजे वळखीच्या मनशांतल्या हितूंतल्यान पळयल्या ती फॅसिलिटी नासली. ते थंयच्यान एका पेपराचेर स्टॅम्प मारून तांकां रिटर्न धाडले. तेजे उपरांत हॉस्पिटलांनी येवन स्वता चेकींग केल्ले मनीस आहा की आपल्या बाबा ट्रॅव्हल हिस्ट्री आपल्याक चेक कर, तेन्ना ती फॅसिलिटी नासली. पण ह्या 2 दिसां फाटल्या 2 दिसांक घरा कडेन येवन स्टॅम्पिंग जालां. आतां ते डेटी मातच्यो हालतल्यो, कित्याक खंयचो भुरगो जर बरे फाटले डेटीक येयल्लो आसतलो, ताका आयज स्टॅम्प पडलो जाल्यार तो म्हणटा आपले आनी 14 दीस कित्याक, पण राव तितले दीस लॉकडावन आहा, घरा कडेन राव. पण स्टॅम्पिंग स्टार्ट जालां घरा कडेन वचोन. हे आमकां रिपोर्ट आहा, घरा कडेन वचोन स्टॅम्पिंग करता, पुलीस येवन चवकशी करता, हेल्थ डिपार्टमेंटांतले मनीस येवन घरा कडेन चवकशी करून येता. अशे कितलेशेच आमचे संपर्कांतले मनीस हांकडल्यान आमकां कळ्ळां. दुसरे सरकारान कितली फॅसिलिटी हे केल्या, सरकारान ह्या एक्टा अंडर तिंका जे कितें टेक ओव्हर करपाक मेळटा तितून तेंच्यांनी 2 काय 3 प्रायव्हेट हॉटेलां टेक ओव्हर केली. जशें पाट्यार जिंजर हॉटेल केलें, मडगांव नानूतेल करपाक सोदताले ते, थोड्यो तेंच्यो युथ हॉस्टेल केले, थोड्यो तेंची स्वताच्यो रेजिडेन्सी केली, मडगांव रेजिडेन्सी केली. हय अशें, आनी तेंची हॉस्पिटलाच्यो फॅसिलिटी अशें. आनी जेन्ना आमी सीएमाक विचारलें बाबा तूं कितल्या जाणांची तयारी करपाक सोदता, सद्या आपूण 600 जाणांची फॅसिलिटी आयसोलेशनाची तयारी 600 जाणांची करून म्हणून तो त्या हितून प्लॅन करतालो की इतले जावपाक शकता म्हणून. कित्याक एक वेळ ताका हिंट आसतली वा ताका चल्ला तेजे वयल्यान तो एक फूल प्रिपेर जावपाक सोदता. सो 600 जाणांची तयारी तो करपाक सोदता. आमचे व्हायरोलॉजी लॅबान तेजे कडेन सद्या 2,500 सॅम्पलां गोंयान टेस्ट करपाची तेणी म्हणजे फॅसिलिटी आहा तेजे कडेन. पण आयज जे टेस्टिंग व्हायरोलॉजी लॅबान जावपाक जाय आसलें तें जालां काय कितें आमकां आतां सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स केल्या उपरांत कळटलें तें जालां जाल्यार सक्सेसफूल जालां काय कितें. खुबशे फावटी कितें जाता, सॅम्पल पुण्या सुद्दां गजाली तश्यो जाल्यो रिपोर्ट लेट येवपाक, की सॅम्पल काडून धाडले थंय
बट थंय ते सॅम्पल यूज जाले ना, कारण ते सॅम्पल रॉंग टायमार वा रॉंग पद्दतीन घेतले आयले वा ताका जाय ते कंपोनंट मेळना आसतो त्या सॅम्पलांतल्यान. सो त्याच मनशाचे परत सॅम्पलां धाडची पडलेली आसा. अशें करून थोड्यो केसी डिले जाल्या. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि एक महत्वाचो विषय जो आसा कोरोना व्हायरसाचो गोंयांतली परिस्थिती आणि मुखार कितें करपाचें हाजेर ते आमचे बरोबर उलयतले. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल तुमकां विचारपाक की नवीन 2 पेशंट जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात म्हण खबर आयल्या त्या विशीं सरकाराची भुमिका कितें आनी आतां मुखार कितें? ना, आता 2 जे पेशंट आयज आयडेंटिफाय जाल्ले आसा अशी माहिती येता आणि ते माहिती मुख्यमंत्री बी दितले आता त्यांच्या प्रेस ब्रिफिंगाच्या माध्यमांतल्यान. आणि जी महिला जी आशिल्ली एडमिटेड आशिल्ली बेसिकली ऑन वेरियस सिम्पटोमॅटिक, तिका COPD एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, तिजो टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्लो आसा. आणि 2 पेशंट आमकां जे गावल्या, एक हा शोरावली जो पेशंट गावल्लो आमकां पॉझिटिव्ह, तेजो कॉन्टॅक्टान आयिल्लो एक पेशंट हा. आणि एक नवीन पेशंट हा जो चिंबेलचो, जो बाहामासच्यान न्यूयॉर्क आयिल्लो, न्यूयॉर्क टू बॉम्बे, बॉम्बेच्यान लोकल फ्लायट घेवन गोंयांत आयिल्लो. म्हाका दिसता हे पूर्ण हेजे ब्रिफिंग मुख्यमंत्री दितले त्यांच्या प्रेस ब्रिफिंगाच्या माध्यमांतल्यान. आणि आमचो प्रयत्न हा की त्यांना मुख्यमंत्रीच्या ब्रिफिंगेन तुमकां सगळी माहिती येतली. हो जो चिंबेलचो पेशंट हा तो बाहामासच्यान न्यूयॉर्क टू बॉम्बे, बॉम्बे टू गोवा जो आयिल्लो. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आयज हे पेशंटाचे सगळे बॅक ट्रेसिंग हे सगळे चालू आमचो प्रोसेस चालू आसा. म्हणजे तो पेशंट जो आता पॉझिटिव्ह आयला तो कोणाच्या संपर्कान आयलो? एकटो SDH फोंडल्यान एडमिट आशिल्लो आणि एकटो आशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान. आता सगळे जे पेशंट जे पॉझिटिव्ह हा तांकां ESI हॉस्पिटलान मडगांव शिफ्ट केले गेले. आणि मेन म्हणजे ते हॉस्पिटल आता केंद्र सरकार कडल्यान बी पत्र आयिल्लें आसा की कोविडा खातीर जे मुख्यमंत्री निर्णय घेतले हे योग्य निर्णय घेतले. कारण कोविड-19 खातीर एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल करून त्याची सगळी सोय त्या हॉस्पिटलान उपलब्ध करून दिवपाची केंद्र सरकारान डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार व्हॉट्सएप ते पत्र. आणि तेच्या भायर आमी हे सगळे लूपिंग करपाचे चल्लात, ते ट्रॅक करपाक की हे पेशंट जे पॉझिटिव्ह आयल्या ते 16 सॅम्पलां आमी हांगा धाडलेली पुणा धाडून त्याच्यातल्यान फक्त 2 पॉझिटिव्ह आयल्यात. त्यांची पूर्ण हिस्ट्री अँड मॅपिंग करपाचें काम चालू आसा. म्हणजे आयज सांजे पर्यंत त्या लोकांक आमी क्वारंटायन फॅसिलिटीन क्वारंटायन करतले. आणि मेन म्हणजे कितें आसा की आमचे जे दुसरे जे 56 सॅम्पल्स मुंबय धाडल्या ते आयज नाल्यार फाल्यां रिपोर्ट आणि आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां सकाळ. दुसरो जो प्रश्न आहे की सकाळी एक बोवाळ जाल्लो की एक बायल आशिल्ली जांकां जी सोंपली आणि एक सस्पेक्टेड कोविड नेगेटिव्ह रियलिटी अबाउट इट. ती नेगेटिव्ह आसा. तिजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. आणि मुख्यमंत्री आयज त्यांच्या ब्रिफिंगांतल्यान सगळ्या गोष्टीचेर विस्तारान चर्चा करतले. हे 2 पेशंट बाकीचे जे पॉझिटिव्ह आयिल्ले आसा ते पेशंट एकटो चिंबेलचो हा, तो SDH आशिल्लो. आणि एक गोवा मेडिकल कॉलेजान पेशंट आशिल्लो. ते दोन्ही पेशंट जे पॉझिटिव्ह आयल्या यांचे ट्रॅकिंग चल्ला की कोणाकडे त्यांचो संपर्क आयलो. म्हणजे त्या लोकांक आमी क्वारंटायन फॅसिलिटीजान आमी एक अरेंजमेंट करून क्वारंटायन करतले 14 दिसा खातीर. दुसरी गोष्ट जी आहा की आयज कोविड हॉस्पिटल एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल असपाचें म्हणून आयज केंद्र सरकारान निर्णय घेतलेले आसा आणि डायरेक्शन दिल्लें आसा प्रत्येक राज्याक. ते तुमचे कडेन प्रत्येक राज्यान डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दवरपाची गरज आसा. आणि मुख्यमंत्री त्या तरेचे निर्णय बी घेतलेले आसा आणि हेल्थ डिपार्टमेंट त्या तरेन पावलां उखलपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा. इन एडिशन आमकां व्हेंटिलेटराची जी गरज आहा, व्हेंटिलेटर एडिशनल ऑर्डर आमी प्लेस ऑलरेडी आयज नाल्यार फाल्यां पर्यंत जातले. ह्याच तरेन आमी जे कितें गरज पडटा ह्या दुयेंसाक, ह्या कोरोना व्हायरसा खातीर आनी कप करपाक जे पावलां घेवंक जाय सरकार करीत आयिल्लें. आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही आयज ऑनलायन आहा आणि आमी स्कायपच्या माध्यमांतल्यान उलयता. तुम्ही पळयला की टॅक्नॉलॉजीचो कसो उपयोग करपाचो. आयज ह्या टॅक्नॉलॉजीचो वेगळ्या तरेन उपयोग करून आयज लोकांक सुविधा दारार आनी प्रोजेक्ट दारार मेडिकल केअर अँड मेडिकल कन्सल्टेशन पावंक जाय म्हणून आमी क्लिनिक हेल्थ केअर बँगलोर बेस्ड कंपनी ज्यांचे लायनअप इज ऑफ नियरली 200 डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर्स, तो आम्ही त्यांच्याकडे टायअप केल्ले आसा. NA 6366
449060 या नंबर तुम्ही जर टाईप केल्यार आणि तुम्ही जर डायल केल्यार तर एक वेगळ्या तरेचो आम्ही सेवा केल्या विच विल बी अवेलेबल टुडे इन इंग्लिश, टुडे इन हिंदी. सो बेसिकली इट इज लाइक दिस. धन्यवाद सर. मैं तानिया बात कर क्लिनिक से. बताइए क्या आप चाहती हैं आप? मुझे बेसिकली मुझे एक ब्रेथलेस फील कर रहा था, इसलिए मुझे एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करना है. कंसल्टेशन के लिए सर आपको आपका मोबाइल नंबर बता सकते हैं सर? 9822588626. 9822588626. आपका नाम सर? विश्वजीत राणे. राणे RANE. विश्वजीत राणे. हाँ. ओके. क्या प्रॉब्लम है जान सकती हूँ? मुझे थोड़ा ब्रेथलेस हो रहा था 2 दिन से. जी सर. अभी आपने कंसल्टेशन किया था ना सर? अभी डॉक्टर से अभी आपको कॉल आएगा सर 5-10 मिनट के अंदर. ठीक है. तो 2 दिन से आपको प्रॉब्लम है ना? हाँ बराबर. तो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर के पास आपका कंसल्टेशन अरेंज करवा दिया है. तो आपको 5 या 10 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है सर. धन्यवाद. Basically, this is a facility which we have started. It will be available in Konkani. It will be available in English आणि आमच्या हिंदीन बी अवेलेबल असतले. म्हणजे गोयचे आमका ह्याचो खर्च कमीत कमी आम्ही आमका बरो एक आमच्या मित्रान आमका एक सँक्शन करून दिला. म्हणजे एक CSR च्या माध्यमांतल्यान आमको खर्च मिनिमम हे सर्व्हिस चलोवपाक एक 10 लाख रुपया महिन्याक खर्च असतलो. पण आमका सरकाराक कसलेच 1 रुपया मोडपाची गरज ना. ते डायरेक्टली ते स्पॉन्सर आमकां केल्ले आसा गोंयची जनते खातीर. आणि हे सर्व्हिसच्या आमच्या घरान बसून आयजची परिस्थिती पळयल्यार मनीस काय सादेपणान डॉक्टर वचूं शकना कन्सल्टेशना खातीर. म्हणून तेका आमी हो क्लिनीक हेल्थ केअर ह्या माध्यमांतल्यान आतां पळयात ते बँगलोर आमी फोन केलो आतां थंयच्यान डॉक्टराचो ऑलरेडी फोन येवपाक लागलो. म्हणजे ते अपॉइंटमेंट फिक्स करून ते कन्सल्टेशन फिक्स करता विथ द डॉक्टर. And this is a new way of thinking in today's time of coronavirus. I was talking to a doctor. So doctor म्हाका म्हणपाक लागलो एक भायलो विदेशी जो फॉरेन आमचो इंडियन बेस्ड अब्रॉड की आमचो पूर्णपणे विचार जे मेडिकल सायन्स बद्दल ते कोरोना व्हायरस नंतर बदलतले. आणि आम्ही गोंया राज्यात वेगळ्या तरेन पावलां आमी घेता. जे खंय आमी टेलिमेडिसिन चालू केला विथ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, टेलिकन्सल्टेशन आमी चालू केल्ले आसा, चॅटबॉट चालू केल्ले आसा. आणि हेच्या भायर ह्या तरेची फेसिलिटी अँड इवन टेस्ट युअर सेल्फ covid.goa.in आमी जे आमी ॲप स्टोरार अवेलेबल आहा. ह्याच तरेन आमी गोंयचे जनतेक आनी प्रजेक दारार ही कन्सल्टेशनची सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आमी आयजच्यान चालू करता. परवाच्यान फुल चालू जातले. एक लास्ट म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय बिफोर यू गो की जेन्ना आतां पेशंट जेन्ना मेळपाक लागल्यात तेन्ना तांच्या संपर्काक जे लोक आयल्यात तांचो क्वॉरंटायन जावपाचो आंकडो वाडपाक लागला. Are we prepared to quarantine more and more people home as well as facility? We have taken a decision that we have already taken in the epidemic, as per Epidemic Act 1897, the powers vested in that act where the Secretary Health is the nodal officer. We have already requisitioned Victor Apollo Hospital. We have already taken Ginger Hospital in Madgaon, Ginger Hotel in Madgaon and Nanotel Hotel in Madgaon as quarantine centers. If required, we will take the Healthway and Manipal Hospital and North. Based on the requirement, we will requisition this hospital, but based on the requirement. Best म्हणून आम्ही घेवचे ना. आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजची फेसिलिटी बी आहा. त्याचबरोबर आम्ही ESI हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केला. ते आम्ही ते हॉस्पिटल त्याचो वापर करतले. प्लस आम्ही फन हॉटेल कदंबा प्लॅटोचेर ते आम्ही रिक्विजिशन करपाक ऑर्डर दिल्ले आसा. गोवा इंटरनॅशनल सेंटर रिक्विजिशन करपाक ऑर्डर दिल्ले आसा फॉर क्वॉरंटायन फेसिलिटी. आणि जिंजर हॉटेल जे पाटवा ते ऑलरेडी रिक्विजिशन केल्ले आसा. जे कितें हॉटेलां 3 स्टार 4 स्टार ते जितकी जाय तितकी आमी क्वॉरंटायन खातीर आमी घेतले. जे हॉस्पिटलांची गरज पडटा गोवा आमच्या हॉस्पिटलां सोडून त्यो हॉस्पिटलांची बी रिक्विजिशन ते कायद्या प्रमाणे रिक्विजिशन करून आमी घेतले विथ देअर फुल स्टाफ टू हेल्प अस फायट दिस कोरोना व्हायरस बॅटल. दिस इज द सेम प्रोसिजर फॉलोड इन Delhi, in Mumbai, in Bangalore, and we are in constant touch with the Union Health Ministry. And I think the Chief Minister has taken a very good decision in declaring the ESI hospital COVID hospital
And that's a decision which has been held by the central government, and central government has given a direction to every state to have a dedicated COVID hospital with all the facilities, with ventilators and everything. So basically, आम्ही गोया राज्यात जे कितें करता, we are one step ahead in terms of technology innovation. Now what we need to do is provide the right type of care to the people, have sufficient quarantine facilities. So जेवणाची आणि इतर काही गोष्टीची त्रास जावचे ना. आमचे दोन्ही नॉर्थ अँड साऊथ कलेक्टर हेचेर लक्ष दवरून आहा. आणि मुख्यमंत्री रोज अपडेट दिता, मुख्यमंत्री रोज एक वेगळ्या तरेन मार्गदर्शन करपाचो त्यांचो प्रयत्न असता, प्रत्येक गोष्ट एनालायज करून म्हणजे आयजची स्थिती कितें आहा ती. आनी ह्या तरेचे आमी इनोव्हेशन करून प्रजेच्या दारार ह्या तरेची टेलिकन्सल्टेशनची फेसिलिटी व्हरपाचो. आनी गोंया राज्यान आमची तयारी आसा. गोंयचे जनतेन चिंता करू नये. आमी प्रत्येक पावल आमी फुकून घेता. म्हणजे वी आर एनालायझिंग एवरी स्टेप दॅट वी आर टेकिंग, अँड वी आर ट्रायंग टू इम्प्रूव्ह आवरसेल्व्स अँड स्ट्रॅटेजीज दॅट आर डिप्लॉयड. थँक्स अ लॉट. आमची लोकांक सांगल तशें आमची हॉटलायन चालू उरतली. हेल्थ मिनिस्टर तुमचे वांगडा येत रावतले, इन्फॉर्मेशन दीत रावतले. थँक्स अ लॉट सर फॉर टेकिंग दिस टाइम आउट अँड टॉकिंग टू द पीपल ऑफ गोवा. थँक यू. थँक यू.